एकल्याच्या बऱ्या करण्या मुखांतर बापाग महिमा लाभता म्हणून आपल्या पाटलाव्यांक शिकयलो जेजू आता नियमशास्त्राचे नदरेन ह्यो सुकर्ण्यो पळयता अशें म्हणयेत. मातेवाच्या सुवार्थेंत बऱ्यो करण्यो म्हणटाना त्यो नियमशास्त्रांतूनच वळूंक जाय वा नियमशास्त्राक पूरक आसूंकूच जाय अशें पळयल्यार मातेवाच्या सुवार्थेंत नियमशास्त्राचो अर्थ जोगते रितीन समजून घेतला म्हणून दाखोवची रीतच पेल्याच्या आणि देवाच्या मोगान भरलेल्यो माया मोगाच्यो करण्यो. सुवार्थेचे नवे साव वा क्रांतिकारी चिंतप नियमशास्त्राक सैशीन तेरा कुसां मेळोवन बारीकसाणेन आणि कांय फावटी कपटपणी ती पाळपाच्या मानवभावांचे उणेपण दाखोवन दिता आणि सर्गीच्या राजांत ल्हान ल्हानशा मोग आणि विश्वासपणाची कृत्यां उकलनंदरच्या मनोभावांक वत्तू दिवन तांचे महत्व आणि वर्तेपण उकलन धरता. नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर दैविक उगडापणच साठापता आसता जोगतेपणी जेजूतय ते उगडापण संपूर्ण जाता. आनी एके रितीन सांगचें तर जेजूस ह्या उगडापणाची संपूर्णताय म्हणून आम्ही विसरू नये. नियमाक नियम मेळोवन ते पाळपाक कश्टांचे करच्यांत नियमशास्त्र पाळप्यांचे वर्तेपण आटापून ना. बगार खऱ्या मनान कलतेपणान आणि प्रामाणिकपणान ते पाळच्यांत आटापला. बऱ्यो करण्यो हेरां मुखार कशें उजवाडा परी परजळतात गी तशेंच नियमशास्त्राचे पाळपी परजळता.